प्रामुख्यान आम्ही 22 जून पासून उत्तर गोंयांत तसेच 22 जून पासून दक्षिण गोंयांत अशी गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रेचे आयोजन केले. त्याचा प्रमुख उद्देश असलो की गोवा सुरक्षा मंच हो जो पक्ष 2 ऑक्टोबर 2016 सालांत स्थापन जालो त्याची जी सगळी वाटचाल जी आसा ही वाटचाल आतापर्यंत आमची म्हणजे भरपूर तडजोड करून भरपूर मेहनत करून आज प्रमाणे हे स्टेजीर पावल्ले आसा. तर ही सगळी मेहनत जी आसा ती गोंयाचें रक्षण करपाच्या दृश्टीनसून वाटचाल केल्ली आसा. तात्वीक दृश्ट्या वाटचाल जी आसा ही लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आमचें लक्षण आशिल्लें की अजून लोकांक आमच्या पक्षा बद्दल म्हायती खूब कमी आसा. त्यामुळे आमचो सविस्तर परिचय जो आसा तो पूर्ण गोंयभर लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी त्या खातीर गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रेचें आयोजन केलें. ह्या यात्रेचो हेतू असो आसा की पूर्ण गोंयभरान गोंयकारांचो जो स्वाभिमान जो आसा तो जागृत करचो. त्यांच्या खातीर त्यांच्या समोर खरे विशय जे आसा ते पावचे. आतां पर्यंत लोकां पर्यंत हो विशयच खबर ना. गोंयांत जे राजकारण चल्लेलें आसा ज्या पद्दतीन सगळे गजाली चल्लेले आसात ते गजाली खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा ते लोकां पर्यंत पावल्ले ना. लोकांक खबर ना. लोकांक फक्त जे आसा गाजर दाखयलें वता आनी त्या गाजराच्या तालाचेर नाचयलें वता आनी वोट बँक ही आपली कशी रावतली अशें आयचे राजकारणी जे आसात ते पळयतात. त्यामुळे हे खरें चित्र जें आसा गोंयचें तें लोकां समोर दवरचें आनी त्या हेतूनसून गोवा सुरक्षा मंच खंयच्या आदाराचेर आनी खंयच्या वाटेन आपूण वचोंक शकता तांचो मार्गक्रमण कसो आसतलो गोवा सुरक्षा मंचाचो हें लोकांक पटोवन दिवपाचें काम जें आसा हें गोवा स्वाभिमान रक्षा यात्रे मार्फत आसा.